आमदार डॉक्टर रमेश तोडकर सर, पालक पीटीएचे उपाध्यक्ष अशोक गावकर, त्याचबरोबर SMG चेअरमॅन श्री तळुक दहीकर, या सर्वांना विनंती करतोय की सर्वांनी दीप प्रज्वलन करावे. ज्ञानाचा प्रकाश प्रत्येकाच्या जीवनात उजळू दे या शुभ विचाराने आम्ही दीप प्रज्वलन करत आहोत. त्याचबरोबर भारत मातेच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावे. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलन तसेच भारत मातेच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करीत आहोत. एकदा घोषणा देऊया. भारत माता की, भारत माता की. हॅलो, सगळी मशीन घेऊन या. आमका आमची सगळी झाडं कट करपाक जाय. बेगीन या. आमच्या राज्या मुद्द्याने विकले. मागीर आमचं ते घरा फॅक्टरी बांधले. आमकां आमचे घर काय जातले. हे रान म्हणले आमचे घर. या धरतीर फक्त मनुष्यच रावतले. आमकांच माहित ना. आमकां आमचे रान वाचोवपाक जाय. वाचयतले काय ना. निसर्ग हा सुंदर चित्र, निसर्ग हा सुंदर चित्र, रंगाने भरलेलं एक मन. हिरवीगार झाड, निळ आकाश, हिरवीगार झाड, निळ आकाश, सगळीकडे पसरलेला आनंद खास, सगळीकडे पसरलेला आनंद खास, सगळीकडे पसरलेला आनंद खास, सगळीकडे पसरलेला आनंद खास. हे जनावर आमका झाड कट करपाचे आडयता. आयज हांव पळयता हे कशे आडयता ते आमकां. हितूंतले एकटो सुद्दां उरपाना का.
जाता ते काय ना रे सर तुका वाटू मेळटात न्हू आता आनी सुचोवट धाडटा बरें यो रे यो अरे अरे हिंगा वादळ उबा अरे तू तेजी टेन्शन घे नाक रे तुगे पगार वाईट मरे होय जातलो जातलो सैमाचा प्रकल्प जातलो झाडां पेडां नया ही हवा स्वता खातीर सोंपला वर्षाच्या हवेसान नष्ट केला भोगतले तुमकां सगळ्याक भोगतले हो सण ओगी रावचो ना सैमाच्या जागीर देवानो हांव तुमकां हरयता दाखयात तुमची शक्ती दाखयात तुमची शक्ती झाडं म्हणजे जीवनाचा श्वास धरतीचा तो सुंदर शृंगार खास हिरव्या पानात दडलेलं जग त्यांच्या विना सगळंच होईल भग्न झाडं झाडं म्हणजे जीवनाचा श्वास झाडं देतात सावली थंड तप्त उन्हात करतात आनंद पाखरांचं ते घरटं गोड त्यांच्या सहवासात निसर्ग जोड झाडं देतात सावली थंड पाऊस येतो झाडामुळे नद्या वाहतात त्यांच्या कुशीतूनच फुले मातीला धरून ठेवतात घट्ट नाहीतर होईल सगळं उद्ध्वस्त आज माणूस विसरला नातं झाडांशी तोडलं प्रेमाचं गाठण कापतो झाडं स्वार्थासाठी विचार नाही भविष्यासाठी झाडं लावूया करूया त्यांचा संगोपन कल्प एक झाड म्हणजे एक जीवन त्यातच आहे पृथ्वीचं रक्षण लावा झाडं जपा त्यांना हीच आहे खरी सेवा मातृभूमीला झाडं वाचवा पृथ्वी वाचवा आपलं भविष्य सुरक्षित ठेवा झाडं वाचवा पृथ्वी वाचवा आपलं भविष्य सुरक्षित ठेवा
la 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 शेतकऱ्यानाचाय गो शेतानी बेंडा मोडाय गो बाटानी शेतकऱ्यानाचाय गो शेतानी बेंडा मोडाय गो बाटानी गोरुवा गोठ्यानी बानाय माडानी हो हो गोरुवा गोठ्यानी बानाय माडानी भात बोरलाय गो खाणियानी भात बोरलाय गो खाणियानी शेतकऱ्यानाचाय गो शेतानी मेंढा मोडाय गो बाटानी शेतकऱ्यानाचाय गो शेतानी मेंढा मोडाय गो बाटानी लल्ला ला 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 लल्ला ला 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 आम्ही शेत रोईले दोघांनी एकटाय जाऊन बघानी आशीर्वाद पडून त्यांच्या कुलकुबानी थोड्यानी वरून वेले गाड्यांनी वाटीले वाड्यांनी शिगुर गोखुबानी सदा वंदिता
आयोजित केल्ल्या ह्या बढते कदम ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार काणकोणचे आनी गोंय राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री माननीय रमेश सर, ह्या पैंगीण पंचायतीच्यो सरपंच सविता मॅडम आनी ह्या शाळेच्यो मुख्याध्यापिका, PTA चेअरमॅन, श्रीस्थळच्यो सरपंच, बाकीचे हेर मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावांनो आनी भयणींनो, खऱ्यांनीच खोस भोगता. हांव आनी सर जेन्ना सकयल बशिल्ले तेन्ना जो आसामी जो डान्स जालो तेन्ना हांवें सरा कडेन आनी सर म्हाजे कडेन उलयतालो, ओडिसा, तेन्ना अशें दिसलें लोकोत्सवाचो धूम चालू आसा काय कितें, पूण तेज्याकय बरी ह्या भुरग्यांनी परफॉर्म केलो. आनी आतां टिचरीन सांगलें ती भुरग्यां मडगांव वचून आयली आनी तेजे नंतर तशींच ड्रेसाचेर तेणें हांगा परफॉर्म केलो, वालोर ह्या भुरग्यांक. आनीक म्हाका दिसता सर तुमी लोकोत्सव गेल्ली जवळ जवळ 25 वर्सां करतात आनी गोंयच्यान आनी गोंय भायल्यान कलाकार येतात. म्हाका दिसता तुमी आतां म्हणटा तशें जवळ जवळ 100 ग्रूप तयार केले जाल्यार म्हाका दिसता पयलो कला आनी संस्कृतीक खात्याचो मंत्री जो आसतलो गोंया भितर जेणी कलाकारांक गोंयच्या कलाकारांक वाव दिलो वतलो. म्हाका अभिमानाची गोश्ट आसा जशे लिडराच्या नेतृत्वा खाल्यार हांव काम करतां आनी अभिमानाची गोश्ट आसा जो माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमचो, कित्याक जेन्ना 6 म्हयन्या फाटीं जेन्ना मंत्रीपद मेळ्ळें आनी 3 खातीं दिल्ली गेलीं, कला संस्कृती खातीर, स्पोर्ट्स आनी ट्रायबल, तितूंक म्हाका दिसता कला आनी संस्कृतीक खातें अशें आसा तें गांवांकच न्ही घरांक पावोवपाचो प्रयत्न सरान केल्लो आसा आनी तेजी प्रचिती आज ह्या स्टेजीर आयिल्ली आसा. म्हाका सांगन दिसता जवळ जवळ 2008 हांव सरा कडेन जेन्ना उलयतालो तेन्ना एक गरीब घरांतलो शेतकऱ्याचो भुरगो तरणाटो तेजे मनाक आयलें आनी एक हांगा बलराम शिक्षण संस्थेचें बीज लायलें गेलें आनी जवळ जवळ 18 वर्सांनी तेजो हो कल्पवृक्ष तयार जालो. आनी जी 30-35 वर्सांक जी आमची भाव भयणी आया भयणी ज्यो आशिल्ल्यो शेतांक आनी रानाक काम करून आपली पोट भरताली तांकां खंय तरी शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ही स्टेज मेळोवन दिवपाचें आनी फुडें वचपाचें कार्य जर कोणी केलें जाल्यार ते आमचे लाडके आमदार आनी मानाधिक मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर आसा. म्हण ह्या वेळार तुमकां मोठ्यान ताळ्यांनी सराचें आमी स्वागत करचें. आनी म्हाका दिसता हांव ह्या स्टेजीचो फायदोय घेता. हांव एक राजकारणी आसा. आतां हें इलेक्शन वर्स जावन आसा. आतां 2027 परतून निवडणूक जातली. जिल्हा पंचायतीची एक 4 म्हयन्या पयलीं निवडणूक जाली आनी तुमी म्हाका भरघोस मतांनी निवडून दिली गेले आनी सराच्या आशिर्वादान हांव हांगा जैतवंत जालो. आतां येता तें इलेक्शन वर्स जाल्ल्यान जायते लोक परतून गांवां येतले, सांगतले आनी आपल्याक मत मागतले. तेन्ना तुमी खऱ्यांनी विचार करपाक जाय. आनी म्हाजी जाल्यार स्पश्ट मत आसा कोणी इलेक्शना उपरांत आमी तेजेर विचार करपाक जाय. जो कार्य करता आनी जो समाजाक पावता अशा व्यक्तीकच मुखार हाडपा जाय. आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांक हांव 91 सावन ह्या राजकारणाक आसा. अशें व्यक्तिमत्व पळयलें जें स्वता साठी कांय करना, जें दुसऱ्या साठीकच आसा. म्हण हांव सांगता येता त्या 27 आमी विचार करून असो आमदार दिवया जेणे आमचे भले केल्ले आसा, स्वताची कांय केल्ली ना. म्हण हांव तुमकां सांगूं सोदतां 27 आमी एकठांय रावपा जाय. आमी आमचो काणकोण मतदारसंघ परतून घट्ट करून आमकां रमेश सरका सारकें नेतृत्व मुखार हाडपाक जाय जें तेंचे साठी न्ही आमचे भल्या साठी जावन आसा. आनीक आतांच हांगा परफॉर्म केल्लो भुरग्यांनी जेन्ना सगळी जंगलाची नाशाडी करून हांवें पळयलें कितें काय म्हळ्यार बिल्डिंगो बी केल्ल्यो गेल्ल्यो. हांव त्या भुरग्यांक आश्वस्त करूंक सोदतां, आश्वासन दितां अशें हे दोनी बसला ते राजकारणी तर मुळांकच न्ही. कित्याक हें जें पळयलें जाल्यार हें सगळें सैम राखूनच हांगा हे निवासी शाळा उबारली गेल्ली आसा. सराले विचार तेच आहा, आमचे विचार आसा आनी आमचे बरोबर जे सरपंच पंच आसा जावं कार्यकर्ते तेंचे विचार तेच आसात. बरे तरेचे आमी हांगा प्रकल्प जावं जें पोट भरपाचें युथाक काम करतले. हांव इतलेंच सांगूं सोदतां कितें काय म्हळ्यार येणाऱ्या काळाक ह्या शाळेचें नांव गोंय भितर एक 5 क्रमांका भितर आसतलें. कित्याक ही शाळा बरोबर ज्या वयर वसत आसा हेंचो सदांच दीस ग्राफ वाडत आसा आनी हेका कारणीभूत आसात सर आनी सराच्यो मिसेस ज्यो मॅडम सविता मॅडम आसात आनी बाकीचे टिचर्स आनी पालक आसात. हांव ह्या वेळार तुमकां उनूच परबी दितां आनी सांगूं सोदतां तुमी अशेंच मुखार चलात. सर तुमचे बरोबर सदांच आसतलो. देव बरें करूं. त्यानंतर सादोळशी कार्यक्रम आसा. काल आमी पाणी केलो
आणि आज सकाळी आम्ही आमच्या रवींद्र भवनात मोठो कार्यक्रम केलो. सकाळी 9 सुरू जाल्लो कार्यक्रम आसा सारको 1:30 कार्यक्रम सोंपलो आणि सादारण 2 तास कार्यक्रम हांवें शांतपणे तो कार्यक्रम पळयलो. सुंदर कार्यक्रम. आणि म्हाका म्हणजे आर्ट आनी कल्चर खात्याचेर कितें जावंक शकता हांव एक कल्पना करत 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 तो फुडें वता आसतना म्हणजे खदाना जितलो खणत वता आसा ताजी डेप्थ ही लक्षांत येत आसा. आणि हे सगळे विचार करता आसतनाच म्हणजे अर्थात बलराम शिक्षण संस्था म्हणून ताजो विचार हांव करतलोच, बाकीच्योय शाळा विचार करतलोच. ते करता आसतना आमच्या खात्याचे संचालक बाबुवीक नायक जे आसा हांव एक खादी गजाल सांगली काय न्ही म्हणजे एक हातान ताळी वाजना म्हणजे हांवें सांगलें आनी तें जालें अशें जावंक शकना. मग तितलीच IQ जो आसा तितलो इक्वल आसपाक जाय. आणि म्हाका दिसता आमच्या खात्याचे संचालक विवेक बाब आनी आमचो IQ म्हणजे समांतर आसा. आणि त्यानंतर मागीर तो पास आमचे उमेश बाब आनी बाकी सगळ्यांनी करता म्हणजे डायरेक्टर म्हणजे तितल्याच ताणें पावता. आणि आमचे म्हणजे खात्याचे सगळे म्हणजे म्युझिक टिचर आसतले बाकी सगळे जे ऑफिसर आसात ताणें खाती गजाल आसा ती पूर्णत्वाक व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आज सकाळी हांव आमचे क्रांतीबाई आसा ताची टिमीचें हांव कौतुक केल्लें. आनी ताचे फाटलें कारण अशें एक हांवें असोच विशय सोडलो आनी तो विशय सोडलो की कशा की आमचे लोकोत्सवाक आमी दर वर्साक आमी सादारणचे 10-12 स्टेटी हाडटा आनी ओडा ताण करून त्यो स्टेटी येता आनी त्यो सगळेच कशें सारके मेळटात अशें ना म्हणजे टॉप कलाकार मेळटा अशेंच ना. केन्ना तरी गांवांतले खंयचे धल्ले हाडले आनी बाकी सगळे आमी ताजो एन्जॉय करता. म्हणजे आर्ट एंड कल्चर खात्याचो हांव मंत्री जातकच म्हाजे लग्न गायलें आनी आमचे डायरेक्टर सांगलें की आमी म्हणालें गोंयभराचे अशें सादारणचे एक प्रयोग एक पयले हाजेर विचार करुया. आणि 24 स्कुलां आमी निवडलीं गोंयभरांतली 24 स्कुलां निवडलीं आणि 24 स्कुलांक आमी आसा न्ही एक इन्स्ट्रक्टर दिवया एक मेन इन्स्ट्रक्टर आनी एक असिस्टंट अशें दिवया. आणि सादारणचे एक 50 जाणांक आमी वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान हायर केलें आनी हाडलें आणि फक्त 6 दीस आमी घेतले. आणि म्हाका दिसता 6 दिसांतलो तो परफॉर्मन्स जो आसा न्ही आज हांव सकाळी पळयलो ते वंडरफूल परफॉर्मन्स सामकें म्हणजे ताका तोड ना. म्हणजे म्हाका दिसता आनी थोडेशें पॉलिश केलें जर जायत न्ही मातशें पॉलिश केलें आसा जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता जे आमचे लोकोत्सवाक आमी पणजी कार्यक्रम जे दाखयता त्या तोडीचे कार्यक्रम जातले आनी ताका दुबाव ना. आनी ताचे फाटलें एक अशें की आमचें भारतीय कल्चर आसा न्ही तें आदान प्रदान जावपाक एक्सचेंज जावपाक जाय आनी ताजो विचार आमी केलो. आनी आमी आमच्या हांगा गोंयांत आमकां खबर आसा आमची समय नृत्य आसा आमची धालो आसा फुगडी आसा बाकी हे प्रकार आसा आमी सदां पळयता. आनी पयले नंतर जे आसा आमी आर्ट एंड कल्चर खातें म्हाका दिसता इतले पयशे खर्च करता. म्हाका फाटल्या वर्साक आमी एज ए स्पेशल ग्रांटच म्हणून आमी 10 कोटीच्या वयर खर्च केला म्हणजे 10 कोटीच्या वयर खर्च करता. आनी तातूंतल्यान फक्त तोच कार्यक्रम एक मनोरंजन लोकांचें जावपाक जाय म्हणजे खरें म्हळ्यार कल्चर जें आसा भितर तें वचना अशें म्हाका दिसलें. आनी तातूंतल्यान आमी असो विचार केलो आनी तातूंतल्यान आज आमी परत म्हणजे स्पेशल ग्रांटा मध्ये मॉडिफिकेशन करपाक वयता मागीर ताची तरतूद करपाची गरज आसा. आज हांव सकाळीच सांगलां की ते वर्स पर्यंत न्ही 100 स्कुलांक आसा न्ही देशभरांतले जम्मू काश्मीर पासून केरळा पर्यंत जे आसा हें आसा न्ही कला आसा ती एका माचयेर आमकां काडपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.